प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट जो एनडीएच्यो आसा आमच्यो द्रौपदी मुर्मूजी त्यांचो गोंयांत 14 तारखेक दौरो आसा की त्यो पर्टिक्युलरली कितें आसा की जे कोण पळय वोटर आसा MLA MP तांकां मेळपाक हो तेंचो दौरो आसा आनी आमी मुद्दाम करून ही पत्रकार परिशद आपोवपाचे फाटल्यान कारण म्हणजे त्यो ज्यो आसा त्यो ST कॅटेगरीच्यो ST समाजाच्यो आसा आनी आमकां एक ते मोठेपण कितें की ही अशी गजाल जी पळय आसा ती भारतीय जनता पक्षाकच भितर घडोवंक शकता की एकदम एक सामके रिमोट प्लेसींतल्यान STच्या एक महिलेक उमेदवारी दिवप हे फक्त कशें आसा की भारतीय जनता पक्षा भितर माननीय पंतप्रधान मोदीजी आमचे अध्यक्ष नड्डाजी होम मिनिस्टर अमित शाहजी मागीर आमचे गोंयचे लिडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे सगळ्यांक आनी तेंचे सगळे टिमी आनी बाकीचे जे पळय NDAचे जे भाग हे आसा सपोर्टर आसा पक्ष त्यांचे सगळे जे पळय हेड आसा तेंचे जे लिडर आसा प्रमुख हांकां सगळ्यांक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा इतल्याच कामा लागून की आमच्या समाजाच्या आज पर्यंत भारत स्वतंत्र जाले उपरांत ही पहिलीच वेळ अशी आसा की एका ST समाजाच्या बायलेक येदे व्हडल्या पोस्टाचेर भारताच्या सर्वोच्च पदाचेर वचपाचो मान दिल्लो आसा आनी म्हाका आत्मविश्वास आसा की हे इलेक्शन NDAचे जे सगळे घटक पक्ष आसा ते एकदम घट असल्या कारणान साधारण 70% मतां मेळोवन द्रौपदीजी विजयी जातल्यो आनी आमी ते खातीर 14 तारखेक ती येतली तेन्ना आमचे एक म्हणजे कशा पद्दतीन ती स्वागत करप हे खातीर हे सगळे कळचे सगळे आमच्या ST बांधवांक गोंयच्या ह्या कारणाक लागूनच ही आज आमी पत्रकार परिशद घेतलेली आसा. प्रभाकर गांवकर ST मोर्चा अध्यक्ष गोवा प्रदेश. आयची प्रेस कॉन्फरन्स खासा करून जे आपयल्ली आसात एक ह्या ST समाजाक एक अभिमानाची गोष्ट आसा. हालींच जेन्ना आमचे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जातले भारताचे ते एका एक महिलेक आणि ती बी ST समाजाची एका कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा आणि ह्या महिलेक जेन्ना आमचे सर्व संमतीन NDA जी पार्टी आसा तेणी डिक्लेअर केलो तेन्ना आमकां एक खुशी भोगली. आमी सादारणशे आयज भारतभर जर पळयली जाल्यार सादारणशे 11 कोटीच्या वयर लोक आसात. गोंयांत सादारणशे 2-1 लाख लोक आसात. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आमकां एक उमेद जाला की आमच्या ह्या बारीक समाजाची एक महिलेक द्रौपदी मुर्मू हांकां आयज आमी कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा आनी तेंचो प्रवास जो आसा 14 तारखेक ती गोंयांत येता. हांगचे जे आमदार आणि खासदार आसा तांकां मेळपा खातीर ते अपील करपा लागून की आमकां ती वोट दिया म्हणून. पण भारतीय जनता पार्टी ST मोर्चा म्हणून आमी धन्यवाद दितात आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि आदरणीय प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी त्याचबरोबर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि अध्यक्ष आमचे पार्टीचे बाब सदानंद शेट तानावडे हांकां आमी उपकार आठयतात कारण तेंच्या प्रयत्नामुळे आयज आमकां एक बारीक समाजाक हो न्याय मेळ्ळो आसा. त्याचबरोबर आमकां आयज सेंट्रल मिनिस्ट्री भितर आमकां आयज 8 मिनिस्ट्री जे आसा ते आमच्या 8 मिनिस्ट्री आमकां दिल्ली आसा. त्याचबरोबर गोंयांत जर भारतीय जनता पार्टीचो विचार करीत जाल्यार आमकां पयर विधानसभेक आमकां 5 तिकेट दिल्यो ह्यो भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली आसा. तातूंतली आमी 3 सिटां आमी निवडून आयिल्ले आसात. एक कडेन हरले 2 कडेन हरले पण 3 सिटां आमी जिखली आसा. त्याचबरोबर ZP इलेक्शनां पळयत आमकां 9 कडेन आमच्या ZP STचे आयिल्ले आसा. म्हणून भारतीय जनता पार्टी अशी आसा की आमच्या सामान्यांतल्या सामान्य STच्या लोकांक वयर काडपा खातीर प्रयत्न करता. म्हणून आमी चड उपकारी आसात आमचे आदरणीय पंतप्रधान आणि गोंयचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत